जीवितुचे लाभन देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू मन सर्वेस बुधनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वर्ते कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दागय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा. या मेसाची ते सभा हे प्रिय साज अर्गामी सितात प्रिन्सिटर डिसोजा अर्गामी सितात ॲस्ले ग्लॅन डिसोजा अर्गामी सितात ऑजवर्ल्ड मुंतेरानी कुटाम अर्गामी सितात वीना क्रास्ता आणि कुटाम ऑस्ट्रेलिया. आज आश्रयाच्या निवासांक सकाळीचे ब्रेकफास्ट दिला बेनेडिक्ट डिसोजा तिच्या जन्मा दिसा संदर्भार तसेच दनपाराचे जेवण देवादीन जेसन आर्थर पिंटोच्या पहिल्या वर्षाच्या उगडासाक दिला नोरीन पिंटो. ह्या दोन्ही दानीचो आम्ही उपकार बावडता आणि देव बरे करू म्हणटा. तसेच आमची स तेसावा आम्ही सुम्य मुखार दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटाम जावन सोम्याचे बलिदान भेटोंक हे वेदी भोवती आम्ही सांगता जमल्या. आज आम्ही जेजूचे आपरघटनेचे पिस्त संभ्रमता. आईची देवस्तुती जेजू सगळ्या संसाराचो सोडवंदार मल्ले कलीत करता. एके वाटेन मनीस देवाची शोधना करताना अनेक वाटेन देव मनशाक सोदून येता. ज्योतिष्य परी मोगान आमच्या बवारिसाच्या देवाक ओळखूक आणि ताका भेटोंक गरज असो आधार मागून हे पवित्र बलिदान आम्ही भेटोवया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर सर पातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या सारून सांगता मनाची तोतोनान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. तुमचो अपराध तुमचो बोड अपराध ह्या अपसोद घेवन सदां सामको आमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतिकारा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा
आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियाची ख्रिस्त बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एकान एकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पडसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामोल रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. ऊठ परजळी जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वीर अंधकार विस्तरला आनी राष्ट्राचेर काळो, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. तुजी महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रा तुज्या उसवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाची परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिस लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येता तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसून हाडटात. हे पळोवन तूं परजळी जातले. तुजे काळीज उडटले आनी रूंद जातले, कित्याक दर्यांची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगर आनी धूप हाडून शेबातावन सगळी येताली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सरश्रा. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाटय. रायकुवर जावन असलेल्या ताका
न्यायनीत करचो अधिकार दी अशें तो तुजे पजेक नितीन सांबाळू दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती कालसो लोवन व्हरू तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जाव संद्रे मासासर शांती शेकांशेक बाळवो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युप्रेटिस न्हंयतावन पृथ्वीचे अंतपर्यंत राजवट सोलो तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा सांपावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या हितापासून देवान एदी व्हडली जबाबदारी म्हाका दिला म्हूण तुमी आयकून आसात वे. हांवें आतां संक्षिप्तरांनी बरयल्या तेच देवान आपली गुपीत मांडावाल म्हाका कळीत केल्या. आद्य काळार खंयचेय संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेर आत्म्याक मारिफात बागेबान धर्मदुताक आनी प्रवाद्यांक उगारला. होच तो गूट सुवार्ते मारिफात जुदे वसवे हे जातीचे देवाच्या दैदेचे जबाबदारी थंयच ते आनी एकच कुडी संदे जेजू क्रिस्त थंय देवान दिल्ल्या बसवणी ती वाटेली. देवाचे उतर हे. देवाची गोड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उत्तर तुझे सौम्या दिवो मोच्या मेटा प्रकाश स्वांकोन मोच्या दिसपट्या जीवना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Service por तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेव प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेसू जुदेया प्रांतांतल्या बेथलेम शहरांत जल्मलो. तवळू हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले. जुदे वंशराई जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा. उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हण आयल्यावो. हे आयकून हेरोद्राय सगलो घाबरलो आनी तिचे तेसपरी सगळे जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. ताणें सांगले, जुदेयाच्या बेथलेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा,
आणि तू जुदा प्रांतच्या बेथलेहेम जुदाच्या मुखेलेमध्ये तू बिलकुल आतिल्ला नाही, कारण तुझे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परचेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायण सुद्दां करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतले ते आनी शेकी बाळोक आसुल्लो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसलें. नेकेत्र पळयवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली गिरवेची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भंगार धूप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदेसीन तांणी फाटीं वचनय म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे भगणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सुम्या जेजूचे आपरगटणेचे दाबाजेक फेस्त आयच्या दिसा आमी संभ्रमतावो. आयचे देवस्तुते जेजू सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणलें कळीत करता. जेजू द्वारे सर्वांक बाचावी आसा आनी जेजू मनशाकुळाचो सोडवणदार म्हणून सर्वांक शिकयता. हें सत देवदूतांनी पयलें गवळ्यांक कळीत केलें. नेकेत्रान ज्योतिशांक खबर दिली आनी वाट दाखयली. ते खबर मेळटस सोडवणदाराक भेटोवन मोगान आयले. सर राष्ट्रां जेरुसलेमा कुशीन पैन करतलीं आनी थंयसर सोम्याचो उजवाड पळयोवन परसरतली म्हणटा आयचें पयलें वचप. देवान इस्रायलितांक आपणाकच उगडापें केल्लें. फकत तांचे पासत मात्र न्हय, वगार सर्वां पासत म्हणलें परगडता. जेरुसलेम जुदेवांचें प्रमुख शहर. थंयसर तांच्या देवाळ आसलें जाल्ल्यान देव थंयची येता म्हणलें तांचें चिंताप. पूण जेरुसलेमा भायर जेजू जल्मलो. तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आनी पवित्र पुस्तक अध्ययन केल्ले तज्ञ आसले तरी जुदेव न्हय आसल्या पयशिल्ल्या ज्योतिशांनी जल्मल्ल्या सोडवणदारा विशीं तांकां जागे पडले. तांणी खबर दिली तरी तांकां मेळोंक ते गेले नात. कारण जेरुसलेम भायर जल्मल्ल्या जेजूक वस्तू मसिया म्हणून स्विकार करूंक तांकां तें जालें ना. पूण ज्योतिश्यांक कांय त्रास जाले ना, कित्याक तांचें काळीज नितळ आसलें. देखून मेसिया ताणें सोदून काडलो. ताका रायांचो काणिक्यो अर्पूंक नमस्कार केलो
आणि संवसाराचो सोडवणदार म्हणून स्वीकार ताणें केलें. पूण थंय तुमी तुमच्या देवाक सोदतल्यात आनी सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या आत्म्यान तुमी ताका सोदतल्यात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. द्वितीनियम अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 9. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकतावो जेंतेली जेजू द्वारे देवाच्या बसवणेचे भागीदार आनी वारेस्तार आनी वांटेली म्हणून सान पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता. आनी आयच्या सुवार्थेंत जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक सडवंदराचें उगडापान जाता. ज्योतिशांक सडवंदरांचें उगडापान केलें, पूण हे जुदेव न्हय तरी देवान तांकां मेसियाचें उगडापान केल्लें ते एक व्हड उर्बेन आनी मोगान तांकां सोदूंक आयले आनी ताका भेटोवंक संतोसले आनी सडवंदराक ते साक्षी जाले. जेजूचे जल्म ज्योतिशांक संवसारांत संतोषाक कारण जालो, तर हेरोद आनी जेरुसलेमाची निवासी घाबरतात. हेरोद रागान जावन उसांबाळ जाता आनी मेस्सियाक जिवेशी मारचे येवजण गुटान तयार करता. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातले हो गोट ह्या काळार देवान प्रेरकत मारिफात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगाडता. असो तो गोट सुवार्ते मारिफात जुदेवां सवे एर जातीच्यांकी देवाच्या दायजाची सावारेस्तार. ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवणी ती वांटेली. तर देवान ज्योतिशांक जेंतिलांक परगटच्यांक जेजू जुदेवांचो राय म्हण वळखूंक आनी आराधन करूंक फावो केला, तर आमी आमच्या काळीज आनी जिवीत ताका भेटयल्यार आमचे पातक लेखे नासतना आमचो देव आमकां जेजूक दिता म्हणलें सत परगडता. ज्योतिशांचे पयन उदेंती तावन जेरुसलेमाक. ह्या पयनार ते जेजूक भेटले. ताका नमस्कार करून काणिको भेटयल्यो. आमचे पयले संस्कार तावन सर्गाक आमची काणीक आमचे नितळ काळीज आनी मौन आनी असले जिणयेन तावन केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो आमचो नमस्कार आमकां आसा तो भावार्थ. आमकां वाट दाखोवचे नखेत्र आमचे पवित्र पुस्तक. केन्ना देवाचें उतर बगलेक दवरन आमी आमच्या सक्तेचेर पातयेताव तवळ आमी काळोखांत सस्पतल्यावो. आमची वाट चुकतली आनी जिणी जेजूक भेटयनासतना निराशी जावंक पावतली. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुज्या बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरिनाका. सगळ्या तुज्या वाठांनी ताका वळखूंक घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तर देवाक भुमीन आमी करची सोदना देवा आनी पेल्या तें मोगाची जावं दी. त्या देखून आमी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या काळजांत आनी मनांत हेरोदी परी म्हणलें आनी खोटें चिंताप आसूंक नजो. कशें जेजूक पळोवंक ते आयले खालत्या मनान, खालत्या काळजान जेजूक पळोवंक आमी हर एक प्रयत्न करी जाय. केदाळा आमच्या मतींत आनी आमच्या काळजांत उणेपण वा खोटेपण
असले चिंतमा आमकां देवा तावन पयस व्हरतात आनी देवाचो संगात आमी ओगडोन घेता वो त्या देखून जेजूक आमी एक दीस एवकारिस्तच्या बलिदाना मुखांतर त्या उंड्या रुपार हजर आसा त्या जेजूक आमी एक दीस भेटोंक आमचे मौन आनी काळीज नितळ करूंक आसा आमचे अस्गत गायी ताचे मुखार आमी वळखोंक आसा न्हय हेरोदे बरी बगार आमी जावया ज्योतिश्या बरी इतले जाणवायन ते बरले तरी थंयसर जेजूक भेटोंक त्या नेकेत्राच्या उजवाडा मुखांतर थंयसर येवन पावले गवळी आनी ज्योतिश्या बरी जावया मोग म्हणलें भांगार कालतेपण म्हण रक्तांबळ आनी भक्त म्हणलो धुंप जिविताक नवी दिशा दिता जेजूक आराधन केल्ल्या ज्योतिशांनी पाटी वचूंक वेगळीच वाट धरली आज जेजूक आराधन करून पाटी आमच्या घरा वा आमच्या निवासीक वेता आसतना जिणेची दिशा बदलूंक जाय बरी साल समकून आमी जियोंक जाय गर्व अहंकार हगे आनी परीकपणाची चिंतना सोडून वायट सवयो सोडून स्वार्थ चिंतप आमचे तावन पयस करण आनी आमी बऱ्यो करण्यो करूंक जेजू आमकां उलो दिता आमच्या करणे मुखांतर आमच्या नदरे मुखांतर आमच्या जिविता मुखांतर आमी आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत एक खरें नेकेत्र जावंक जेजू आमकां आपणे दिता नेकेत्र उजवाडाचो संकेत जावन आसा खंय ज्योतिश त्या नेकेत्राक दिश्टीक पडलें गी त्या उपरांत त्या उजवाडाच्या संकेतांत ते जेजू खंयसर आसा थंयसर ते नेकेत्र वचून रावता आनी जेजू आयच्या वाचपांत आनी तशेंच आयच्या सुवार्थेंत आमकां सांगले बरी सगळ्या संवसाराचो सोडवंदार म्हणून कळीत करता त्या देखून आमी जेजूचो फाटलाव करया आनी त्या सोडवंदाराक सगळ्या संवसारांत आमच्या उतरां आनी करण्या मुखांतर बरे जिविता मुखांतर ताका प्रगट करूंक जायसी कृपा ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी हरएकली मागून घेवया आमेन उबी रावया आनी भावार्थाची उसारणी आमी करया एकस देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी प्रेतमेसो दिसच्या आनी ना दिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोसो पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्माला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाचे ससई बासो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पसत आनी आमच्या सडवणे पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पेले तकाल ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तावन निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो एकच पवित्र
कथोलिक आणि दमदुतावरवी स्थापलेले सभेक सत्मंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्रान असा म्हण मानता आणि मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव आमचो बाप तो सर्व आमची मागणी आयकता तर त्या स्वभावार्थान बरवशान सर आमची प्रार्थना आमी सौम्य मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा आमच्या बाप्पा फ्रांसिसान सर बिस्पानी याजक आनी धर्मिकांनी तांच्या मोगा जिणेन जेजू संवसार असो सोडवंदार म्हणले सत पासारूंक गरजेची मसत दया कर म्हण मागता. जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशेवन प्रामाणिकपणी आडलते सलोंक तांचे मोगाळ जिणेन लोकांचे होगळीकेक पात जावंक शिकय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र जेवणांत भाग घेवची आमी सर्वा तुजो पूत जेसूस आमचो सोडवंदार म्हणले सत आमच्या मोगा जिणे मारिफात पासारूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणांक बली जायनासता तांच्या मोगा स्पिरितान बरोवन जेजूक भेटून तो अनुभव हेंक वाणचे करे क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजी ससाय दया कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपडत्या ग्रासा खातीर गांवांत तशे परगांवांत वावुरच्या सोमेस्तांक तांच्या वावराचो फळ दया कर. काम करूंक बरी भलायकी लाभय. आपणाचो वावर मोगान करून एकामेकांतय तुका पळोवंक आनी जेजूक परगटूंक फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूक आमचे बोवारी असलेल्या सोमेस्तांक उतरां आनी करण्यांनी परगट करूंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा तुझे भुरग्यांनी उसारलेली सर मागणी मानून घे. प्रत्येक रितीर हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांक खातीर मागता आसतना आम्हा सर्वांक सर बरी भलायकी मतीचे शांत समाधान दी. हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. उंडोगवासो वांदा कसो बापा दिता तुका बदलून देणे दे तू ग्रासत म्यासो जिवीत लबय म्हाका उंडो बदलून दिता यत्मीक पोषण वाईट बदलून दिता अद्भुत पिवन आशीर्वादून मोजे सांगते जीवन पवित करून बापा करते पावन उंडो गोवांचो वांदा कसो बापा दिता तुका बदलून देणे दे तू ग्रासत म्यासो जिवीत लाभय म्हाका. म्हज्या भाव बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आमच्या परिसभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दुंपू आनी गंधरस घेवन येवंक ना. बागार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचे बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामे करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सस्नीक योजन उक्ते केले आनी तो सगळ्या पर्जेंचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो ताचे अमरपण पडजडले आनी ताणे आमचे सैब नवे केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पुवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवी सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय अख्खे प्रथमेचेर तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. ते सुपरी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पासत पीटर पौल आमच्या गवळी बापा पासत आनी दमदूतांनी परगटलेलो तो सुकोरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोवती एकठांय जालेल्या आमा समीत संची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकानूंक हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्तीक आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिताव. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज तुजो एकलोच पूत तुजे महिमेचो सस्नीक भगेली खरो मनीस जावन आमचे मदीं दिश्टी पडलो तो भोव पवित्र दीस संभ्रमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्तचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच अवंकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भगेवन जुजेक तशेंच भगेवन पेद्रू आनी पौल आनी आंद्रे जॅकोब जुआंव तोमास जॅकोब फिलीप बर्तोलेमो माथेव सिमांव आनी तद्देव लीन क्लॅट क्लॅमेंट क्रिस्टल कर्नेल सिप्रियन लॉरेन्स क्रिसोगन जुआंव आनी पौल कॉस्प आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भगेवंतांक आमी वंदिताव. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मुनियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. ससनाचे कॅस्टींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मध्ये
दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशीर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसले बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्या सपता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सस्त्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो घेतलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavart so good purgatoria. सुम्याची सुवामी होऊन रोगाता आणि हे कळसिंतले पियेता तिथले पोटे तो वैभावानेस आम्ही तुझे मरण परगरता. बापा, आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी पडसा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आणि सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या सैत्य देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवान सक्रा आबेलाची देणी बावार्थ्यांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्कीसेदेकाची बेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुझो दूत हे बलिदान सरकार तुवें तुजे मुखार वरो म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशे हे विधी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यान बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकळूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विशवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ततय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या आगानीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें पावो तें पळयनाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी सुवांव स्तेपन मातियास बर्नबास या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्ता साक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशी तूं सर्व वो बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वाद भरताय, पवित्र करताय आनी आमकांच वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची याचना मनात धरून त्याने शिकलेले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां दाळेन पडोवनी नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग, आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशान अत्रेकतले आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदतांक मेळय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आबावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवासो, एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमचे काकत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमचे काकत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती, या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे राखून असा, सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लाले नसा. दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणां तुझ्या सोम्या म्हाका बस. काळीज म्हजे राखून आसा, सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा. दुनिया तुका सेवच्या जिवीत दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय. संसाराच्या सडवणदारा सर्गाक म्हाका पावय. काळीज म्हजे राखून आसा, सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा. दुनिया तुका सेवच्या काळीज म्हजे राखून आसा, सोम्या तुझ्या येण्या
त्रिगान हांव लाले नसा धन्या तुका सेवच्या प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना परी आज आम्ही जेजू बाळाक सैंबाच्या दोळ्यान पळोवंक ना तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आणि आमचे भितर घेवन वेंगयला आणि आमची काळजां तुका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोवंक शेकी एक दीस आमी सगळी सर्गार त्याच्या पडझळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक फावो त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सुबे असो दबाजीक आशीर्वाद घेवंक तकली बागयात. देवान तुमका काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडान आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आणि तुमची काळजां भावार्थान बरवशान आणि प्रिती मोगान तीर करूं. काळोखान बुडलेलो संसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणीक तुम्ही उजवाड जावच्याक तस तुमचे क्रिस्ती जिवीत पडजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आणि व्हड संतोषान वळखलो. तशेंच हे संवसारी पैन समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो आणि सर पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आणि तुमचे सवे सदा रावो. ओसोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार रायुदेंतीचे आमी समकन गोड्या रस्त्यांनी वादतां बेतलेमाची भेट करूंक रायाची. ये तारा भोगा सर्याच्या वर्सोबायेन परसच्या वार्दा कैवोन आमकां पार बळका सर्शित्या सर्गेंच्या. ये तारा भोगा सर्याच्या वर्सोबायेन परसच्या वार्दा कैवोन आमकां पार बळका सर्शित्या सर्गेंच्या. चुबले वचे मागणी सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतांची सुक्रिस्ता आमच्या बाबातय तुवें आमकां दिलेलो बाबार्थ आनी पवित्रात्म्याद्वारे आमच्या काळजान जलयलेलो सर्वेसो दिवो तुझ्या सर्गींच्या रसाच्या येण्याक आमचो भगीरथेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वतिचे बी पोषण करतली जावं रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असोच आमच्या खंडीत बरोशान मनशाकुळ आनी सगळे सृश्टेतय ते बेरुपांतर हाडूं. तेदना वायटाची सकत पुर्ती नात आसतली आनी तुजी महिमा ससनात परसळटली. चबले वची कृपा बरवर्षाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय
सर्गेच्या दिरव्या तेवशी अत्रेग नवो करूंक तीस करपास सगळे पृथ्वीर आमच्या सोडून दरसो आनंद आणि समाधान पसारूंक ससनाका आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाप सांग मुगाळ पुत्रा सवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां बघेन तसोचे कुवेन योर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.